मोगाचे न्हू देव बरो दीस आमकां सुमेस्तांक आमी मागता. मिराकल्स हॅपन एवरी डे म्हणून आमी सांगता. आनी हाचो अनुभव आमकां सबारांक जावंक जाला जावं की पुरो. आमच्या स्नेहालयान फाटल्या 14 वर्सां तावन हर एक दीस अजापां जाते आसात. रस्त्या देगेनी मानसीक अस्वस्थ आनी निर्गतीक जावन आशिल्ल्या 1200च्याकी चड भाव भयणींक तांचे रक्षण करून आसरो दिवन चिकित्सा आनी गरजेची सेवा दिवंक भलायकी जोडिल्ल्या 950च्याकी चड भाव भयणींक तांच्या संतोशभरीत जिविताक देशाच्या विविध कोणशांनी आशिल्ल्या तांच्या कुटुंबादारांक सोदून काण घरा पावयिल्ले आनी हांकां जायत्या लोकांची मागणी बेसावां आनी आदार फावो जाल्ले निजायकी एक व्हडलें अजाप जावन आसा. सेवा आनी मागणे सांगता मेळटना अशें घडटा आनी हाका आनिकूय बोल्ड जावच्याक आयच्या दिसा हांगासर सांत देवसहायम पिळ्ळे लायकांचो पयलो मार्तीर सांत हांचो ग्रोट्टो उबारून आमी ह्या सांताच्या बळान आनिकी आमची सेवा मुंदरून व्हरूंक हांगासर हें कार्य मांडून हाडलां. ह्या कार्याक ह्या ग्रोट्टोचें आशिर्वचन करूंक आमचे सोबे आसात मानादीक बाब बाजिलवास. बाब बाजिलवास फाटल्या 38 वर्सांची याजकी सेवा सांगता फिरगजांनी तशेंच पुण्यक्षेत्रांनी धार्मीक आनी सामाजीक वावर ते दिवन आसले. प्रस्तुत आमच्या लक्षिल्ल्या वरकाडीच्या जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पित केल्ल्या देव तेंपलाचे विगार जावन आसात. मोगाळ बाब बाजिलवास हांकां सर्वांच्या तर्फेन मानाचो आनी गौरवाचो स्वागत मागता. तशेंच आमचे सोबे आसात मानादीक बाब आर्चिबॉल्ड. आयच्या संभ्रमाचे गौरवाचे मीस ते सोलून व्हरूंक आसात. कार्मेलीत याजक जावन फाटल्या 34 वर्सांनी ते याजकी सेवा दिवन आसच्या. हांणी रोमांत आपले उंचलें शिकाप जोवन डॉक्टर सनद आपणायल्या. सेमिनरीचे रेक्टर जावन प्रोफेसर जावन तांणी वावर दिला. 2 फावटीं कार्मेलितांचे प्रोविन्शियल जावन चुनायज जाल्ल्या हांणी मैसूरांत स्पिरिच्युअलिटी संस्थो ध्यानवना स्थापीत केल्ली तांची विशेष शाती जावन आसा. राष्ट्रमट्टार कर्नाटकाच्या धार्मिकांचे अध्यक्ष जावन रोमांत भारताच्या धार्मिकांचे अध्यक्ष जावन विशेष सेवा दिल्ल्या. तशेंच प्रस्तुत मैसूरच्या कार्मेलितांचो मॅजिस्ट्रेट प्रोविन्शियल जावन आनी कर्नाटका आनी गोवा प्रॉविन्सचे सहाय्यक प्रोविन्शियल जावन सेवा दिवन आसच्या मानादीक बाब डॉक्टर आर्चिबॉल्ड गोन्झाल्वेस हांकां मानाचो आमी स्वागत मागता. तशेंच आमचे स्नेहालयाचे चॅप्लिन फादर सिरिल डिसोजा आमच्या सोबे आसात. राजस्थानाच्या जयपूर डायसिसांत मिशनरी याजक जावन फाटल्या 26 वर्सां सेवा दिवन थोड्या तेंपा तावन आमच्या स्नेहालयाचे चॅप्लिन जावन ते नेमक जाल्यात आनी हांगासर ते तांची वर्ती फळाबरीत आनी निस्वार्थ सेवा ते दिवन आसात. तांकांय आमी मानाचो मोगाचो आमी स्वागत मागता. तशेंच आमचे सोबे आसात आमच्या संस्थेचे संस्थापक. फाटल्या 14 वर्सांनी कितें सोडूं नये ह्या संस्थेच्या विशयांत आसा हें सर आपल्या खांद्यार वोवून हे सर निर्गतिकांक आसरो दिवन तांकां एक बरें जीवन तशेंच एक बरें कुटाम फावो केल्ल्या. तशेंच ही सर सेवा सोलून व्हरच्या आमच्या ब्रदर जोसेफाक आज व्हरतो संतोशाचो दीस. तांच्या बाळाक आज 14 वर्सां संपल्यांत आमच्या संस्थेच्या संस्थापक ब्रदर जोसेफ क्रास्ता तशेंच तांची पतीन आमच्या संस्थेची ट्रस्टी बाय ओलिविया क्रास्ता तांचो पूत जुवेल क्रास्ता आमचो ट्रस्टी तशेंच हांगासर आशिल्ल्या सर आमच्या हितचिंतकांक कित्याक म्हळ्यार ही सेवा संपूर्ण जायची तर तांच्या आदारान खंडीत जावन ही मुखार वचूंक जाला. जायते सैरे आमचे सोबे आसात. तशेंच विविध संघ संस्थेचे प्रतिनिधी हांगा आसात. आमची सिब्बंदी आसात. सर्वांक आमी मानाचो गौरवाचो स्वागत मागून आतां हांगासर ग्रोट्टो उबारला सांत देवसहायम पिळ्ळे हांचे जायती मागणी आशिर्वादां आमच्या सोबे आसात. ह्या ग्रोट्टो उबारल्याचो उद्देश आनी हाचे विशीं तांचो अनुभव सांगूंक आमचे संस्थापक ब्रदर जोसेफ तांकां हांगासर मुखार येवंक विनंती करता. जमलेल्या विगार बापांक धर्मीक भयण्यांक आनी तशेंच हांगासर आयिल्ल्या सर आमच्या दानींक अभिमानींक हांव पयल्यान पयले प्रणाम पटयता. आज आमच्या दिएसीसींत पयले फावटी म्हणत देवसहायम पिळ्ळे संताचो एक ग्रोट्टो कित्याक हांगा उबारला म्हणून साबार जाण विचारले आसा. हांव एक 6 वर्सां पयले कन्याकुमारी आमी फॅमिली ओट्टो गेल्ल्या वेळार कोणेंय सांगलें देवसहाय कोविल आसा म्हणून आमकां गोतून नासलें काले म्हणून. तेदळ आमी ती गेल्ल्या वेळार शेकड्यांनी दवरले बरीत एक इंटेंशन दवरलें. म्हाका मस्तो प्रॉब्लेम आसले हांगा आसरो जाल्ल्या उपरांत म्हजो पूर्ण आसरो ते घर हाडले ते सेल जायनातले. तशें थंय एक इंटेंशन दवरून थंय मागून आयिल्लो
आनी आयिल्ल्या दुसऱ्या दिसा म्हाका स्वप्नांत एक आब वार्ता भारती पेपर काडून घेवन अशें येवसो दिसता. तेन्ना हांवें चिंतलें सकाळीं उठून वार्ता भारतीन तेका ॲड घाल्यार जाता कोण ना म्हणून चिंतून वार्ता भारतीन ते ॲड घालें आनी त्याच दीस एकल्यान मात्र सौदीत हांवें फोन केल्लें आनी तो ताच्या बापूयक 10 वरांक धाडलें आनी 2 घंटे भितर तें डील जालां. आनी 2 घंटे भितर कोणें म्हाका स्वप्नांत आब दिसला सेम कार्ड दवरून वार्ता भारती काडून सेम आब येवन ताणें डील केल्लें एक अजाप जाल्लें. दुसरें अजाप कालें की म्हळ्यार कोरोना संदर्भार 89 जाणांक हांगासर कोरोना पॉझिटिव्ह येवन सगळे हेल्थ डिपार्टमेंट येवन म्हाका मस्त तांणी टॉर्चर दिल्लें आसा. तुका हांगा लायसन्स कॅन्सल करता, तुका अरेस्ट करता, अशें तूं स्प्रेड जाल्यार कशें 2-3 डेथां जालीं त्या टायमार. तर मस्त बेजार जावन राती एकलोच चापोलाच्या भायर थंयसर कालें जालें म्हणून वचून हांवें देवासाहेब पिळ्ळे कडेन मागलें दिंडेर पडून गलगले रडून. थंयच एक मागणें ताचे उपरांत एकल्याक सयत एक स्प्रेड जावना. 89 जाणां की नेगेटीव येवन 14 डेजान ते सक्कड क्यूर जावन त्या टायमार ताणें अद्भुत केल्लें आसा. बिस्पानी सयत तेला ह्या अजाप म्हणलें आसा. आनी तशेंच केरळाच्या माध्यमांत मलयाळम मनोरमार मेन अंतूत आयिल्लें आसा स्नेहाला एक मादरियान ஒரு मादरियान म्हणून म्हळ्यार तितलें एक अंत एकच स्प्रेड जायनाशें एकदम ताज्या रितीन राखलें आसा. ताच्या उपरांत हांव अर्गां दिवंक त्या पवित्र थळार परत्यान गेल्ले वेळार तांकां गुळो घालून तो जिवेशीमारलो जागो आसा थंयसर हांव आनी म्हजे पतीन आनी आमचे त्या दी सांगाती आयिल्ले सकट त्या जाग्यार थंयसर हांव 2 मिनटां बसून हांवें सांगलें संता तुजें 1000 पण म्हाका इल्लोसो 1000 पण म्हाका दाखोवन दी म्हणून. 3 सेकंड पावस आयलो म्हजी पतीन आनी पुरो सकयल धांवली. खंयच पावस नासलो त्या वेळार 3 सेकंड करेक्ट 3 सेकंड थंयसर पावस येवन म्हाका थंयसर ताचे 1000 पण दाखोवन दिले. थंय हांव आयले आमी विगाराक ती मेळ्ळ्या आनी तांचे बेसांव काण घेवन उपरांत हांवें मोतीन चिंतलें आसा ह्या जाग्यार ताची मस्त अध्यापक जाल्यात ताका एक मानाक एक जागो हांव करून दितलो म्हणून. तशें आज संत देवासाहेब पिळ्ळेचे एक भोव सोबीत ग्रोट्टो ऑल्टर पिंटो आनी तांच्या कुटुंबांनी तांणी हांगासर उबारला. देखून आज तांचें आशिर्वाचन करूंक आमकां संतोश भोगता. फादर तुमकां हे आशिर्वाचन करूंक हांव उलो दिता. देव बरें करूं. देवा कानन महिमा दीयं तू सावक भाग्यवान सहाय आमचे तुझी दिसतात. देवा कानन महिमा दीयं तू फावक सेवा करू तुम्ही करू देणे स्वयं सदी जेणे भाग्यवान सहाय आमचे तुझी दिसतात. देवा कानन महिमा दीयं तू पावक सहाय आमचे तुझी दिसतात. देवा कानन महिमा दीयं तू पावक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. सवय असो. भाव भयणीनो हे सांबावलन एफेस घरान बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आमी आयकुया. भावा भयणीनो हर्शिल्लो जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता समय आमकां आसा त्या एकवटान सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यांत. देवाचे उतारी देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भाव भयणीनो भाग्यवंत देवासाहेब हाचे रुपणें आज आशिर्वाद करूंक आमी हांगासर जमल्या. तो जेजूचो पाटलाव केल्लो आनी जेजू साक्ष दिल्लो पवित्र सभाचो एक महान वीर. थोड्या वर्सां आदीं हांवूय थंय पावुरलो आनी हांवें केदोळी आयकूंक नासलें त्या विशयान. एक ग्रेस्त मनीस एकलो मंत्री त्या थंयसर रायाचो मंत्री तो शिकपी आनी मंत्र्याच्या कुटुंबांतलो
पूण ताणें सुवार्ता परगट केली, सुवार्ता पयलें स्विकार केली आनी ताका पळोवन ताची जिणी पळोवन सबार जण सुवार्ता पातये लागले. आनी सुवार्ता पातयेल्ली पळोवन जाणा तुमी आनी एका धर्माच्या मोसोर जालो. तांणी रायाक कंप्लेन केलें आनी ताका मागीर मारतीर मारली रीत थंयसर बोवा पुरबायतारान विचारशिल्ल्या कशें ताका बुरबुरे ओडनेलो, कशें ताका मारलें आनी मारले कडेन एकाडे थंयसर उदकाची झरी आयली आनी अशें बोवा पुरबायतारान थंयसर पिंजराले ताचे कश्ट आनी तो बोव पुरातांनी आयल्या वर्सो सांत थंय देखून आमी ताची देख काण घेवन एका लायकान खरेपणी सोम्याक कशी साक्ष दिली म्हणलें ताचे जिणे जावन कळटा. आनी तशीच आजून साक्ष दितात. पळयाक त्या खांदा माला जावं बरो सिस्टर राणी मारिया जावं बरो थंयसर आतां मणिपुरांत जाता, पूण थंय सगळ्यांच्या रक्ताक मोल आसा. आनी तेंच आमच्या पवित्र सभेचे बोळ. आमी कोणेय सुवार्ता परगटणे भियेवचें न्ही, खाव जेवचें न्ही, कित्याक सुवार्ता ती समेस्ता दिवंक आसची ती आमचे थंय आमी दवरूंक न्ही. ह्या खातीर आमी भियोवचें कित्याक आमकां सगळ्यांक शांत जावंक आपयलां म्हणून सांपावलां सांगलें. आमच्या संवसार स्थापने आदींच क्रिस्तांत ताणें आमकां विसल्यान आमी हरी एकलो ताची सुवार्ता परगट करचे आनी त्या खातीर जीव दिवंक तयार आसचे. आनी ह्या वरवीं आमी सांत आनी देखून सांपावल आमकां सांगता एकामेकाक आमी सांत म्हणून उद्देशून आमी उलयचें म्हणून. तितलें व्हडलें भाग आमकां फावो केलां. आमी तळें एक मिसांव आमचे आज धैर्यान स्विकार करया आनी आमी धैर्यान आमच्या जिवितांत जेजून दिल्लें मिसांव मुंदासूंक बोळ मागया. आनी आमचो हो सांत हाजे पयले फावटी भोवशा आमचे दियेसींत हो ग्रोट्टो उबारला. तुमी आयकलें कशें ब्रदर जोसेफाक आनी ताच्या आश्रमाक मस्त बरेंपण हाज्या मजतीन जालां. ते ताका मात न्ही सगळ्यांक ताचें बरेंपण लाबोवन दी आनी विशेश आनी मुखार सडीत हांगासर बरेंपण ह्या आश्रयांत चलयतल्यांक आनी आश्रयांत आसच्या इनमेट्सांक ते मेळोवन दी म्हणून आमचें मागणें आसा. देखून आमची आज प्रार्थना उबारया. देव आमचो बाप आमकां भाग्यवंतपणाक आपयता आनी भाग्यवंत रुपा मुखांतर आमी भाग्यवंतपणान सोमकोंक प्रेरण दिता. तर देव साहेब हाचे विनवणेन आमची प्रार्थना ताचे समोर दवरया. भगवंत देवसाहेब पिल्ल्याच्या रुपना मुखांतर बापाची महिमा समजूंक आनी भगवंतपणाक वाडोवंक आमकां कृपा दिन मागता. आमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक. भगवंताचे शिकवणेन आनी देखीन पवित्र सभा परजळता तर तांचे आदर्श क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आमकां आदार जावं म्हणून बापा लागीं मागया. भगवंतांची जिणी माया मोगान जियेवंक प्रेरण आसता. तांचे जिणेंत प्रेरीत जावन आमी जेजूच्या आनी एकामेकाच्या मोगान वाडोवंक आमकां बरें म्हण दी म्हण मागता. आमी आशिर्वाद करचे हे भगवंत देवसाहेब पिल्ल्याचे रूपने जेजू थंय वचूंक आमकां आदार जावं दी म्हण आमी मागता. सगळी आमची खासगी प्रार्थना एक घडी बरवड आसा काडया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजो कृपेच्या आनी पवित्रकायेचे उगम आमचे समोर आसच्या. भाग्यवंत देवासाहेब पिळेच्या रुपण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. भाग्यवंत देवासाहेब तुज्या कृपेन वाडोवन पवित्रत्म्या सक्तीन तुज्या पुता जेजूचो आनी सगळींच्या राजाचो साक्षी जालो. ते रुपण्या मान कर आमी त्या पावलांनी चलोवंक आनी भाग्यवंतपणां वाडोवंक आमकां आदार दी. ह्या आमी तुज्या पुता जेजूच्या नांवांनी मागता. सोमिया
आणि हांव भितर जातो सुमिया आणि कावनीत जातो तो म्हाका आनी माप्रा सर्दव जातलो. सरीसपर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो सरीसपर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळो. आपल्या मुखार प्रकाश तुमचेर वांगोवन तो तुमकां मई पासान आनी काकुळतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचे नदर घालून आपली शांती तुमकां दिव. आणि पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचे देव तुमच्या सांगाता सदां काल रावो. सुयांतो बरो आत्म्याच्या आमेन. या आशिर्वचनाचे कार्य सुलोन वेल्ला सर मानादीक बापांक तशेंच सैऱ्या दैऱ्यांक सुमेस्तांक देव बरें करूंक म्हणटा. आतां विशेष रितीन एक ग्रोट्टो हांगासर उबारूंक आमकां जायते दिसां न्हू जायत्या म्हयन्यांत न्हू सहकार दिल्ल्या व्यक्तीक आमी शबासकी पाठोवची गरजेचें जावन आसा. मानेस्त वॉल्टर पिंटो वॉल्टर कॉर्पोरेशन हाचे मानेस्त ते आनी आमच्या कर्नाटकान तशेंच विविध जाग्यांनी सुमार 1800 चड तांणी ग्रोट्टो उबारल्या. तांकां आतां ब्रदर जोसेफ आमच्या संस्थेचे संस्थापक तशेंच बाय ओलिवियाक आसता आनी सांगात दिवन तांकां मान करीजे म्हूण सांगून विनंती करता. आमी सर तांकां ताळयो पटोवन इतलो सोबीत आनी इतलो बरो अपूर्व असो ग्रोट्टो हांगासर तांणी आमकां रुपीत करून दिल्ल्याक तांकां आमी धन्यवाद पटयता. थोडेशें वत आशिल्लें आतां आमी मिसाक वचूंक आसा. कोणाक उदक जाय जाल्यार हांगा उदकाची वेवस्था आसा. पत्रेबांक जाय जाल्यार इल्लेशें रेस्ट रूम आनी पुरो हांगा वेवस्था आसा. आमचे सिब्बंदी तुमकां सहाय करतले.
प्रस्तावना सांग. First reading ಎಂತ ಸೌನ ಸಜ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಮಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಚಿಗೆ हजारो महिलांचे पैण साद्या एका मेटातावन आरंभ नेणट्या बाळाचे पयले मेट सगळ्या कुटुंबाचो संतोष स्नेहालया म्हणले हे दुबळ्या धाकट्या सांडल्ल्या निर्गतिकांचो आसरो प्रारंभ जावन आजीक 14 वर्सां संपतात. ह्या सुवाळेर सोम्याची उतरां जे कितें म्हज्या ल्हाना भावंडांक तुवें केलें म्हाकाच तुवें केलें. दादोसकायेची उतरां नव्या स्फूर्तीक कारण आमच्या ल्हान मेटाक संगातेचो आदार. ल्हान एक चिंताप आज महान एक कार्य जालां. हे सोम्याचेंच काम ताच्या बेसावाची निशानी. बदलावण प्राकृतीक नियम वाडावळ म्हळ्यार बदलावण. 14 वर्सांची वाडावळ समाजेन तशेंच सबाराच्या जिवितान बरेंपण हाडूंक शकलां. हेंच ह्या समस्याचें व्हडपण. घडणार ब्रदर जोसेफ हांचें सपन उदारदानींचें सांगातपण. आज आमी स्नेहालयाच्या बाळपणाचो दीस आचरण करता आसतना सोम्याचो मोगाचो सोजेर समाजेन समानतेक झुजलो मारतीर देवसहायमाचो ग्रोट्टो उबान
ताची ससाय मागता हांव मदर तेरेसाच्या प्रेरणा वरवीं जल्मल्ले हे सेवेचें घर देवसहायाच्या स्पिरितान वाडोवंक क्रिस्ताच्या बेसांवांनी नेटोवंक आज आमी प्रतीक जावन मागया. जिवीत म्हणलें देणें सोम्याच्या मोगाचें निर्मोणें. आमचो हितचिंतक ब्रदर फ्रँकी कुटिना समाजाचो हुस्को आसचो महान दानी. ताचो जल्मदिवस आमच्या सांगाता आज आचरण करता. तांकां आनी ताच्या कुटुंबादारांक बळ भलायकी आशिर्वादां संगी देवाचें बेसांव लांबाव आनी संतोषभरीत मुखले दीस हर एका तांच्या योजनांत आसूं दी म्हूण मागया. ह्या सर ते सामा सोवें मीस बेटोवच्या याजाका पासोत आज आमच्या मदें हजर आसात. मानादीक बाब आर्चिबॉल्ड गोंजाल्वीस कार्मेलीत याजाकते, तशेंच मानादीक बाब बाजिलवाज वरकडीचे फिरगेजीचे विगारते, तशेंच आमच्या मंजेश्वराचे विगार बाब मानादीक बाब एडविन पिंटो, तशेंच आमचे चापलीन मानादीक बाब सिरिल डिसोजा ह्या सर याजाका आनी सोम्याच्या मणियारांक स्वागत पटोवन याजाका पासोन आमच्या ट्रस्टी पासोत निरंतर सेवा दिवच्या सर भाऊ भयणी पासोत आमच्या पिडेस भाऊ भयणी पासोत प्रत्येक जावन दानी आनी हितचिंतका पासोत धन्या देवा लागीं मागया. संतोषाची गीता गाऊन सोम्या मी येता, वेदी भोवती तुझ्या मिरवता. काळजा मोना एकवटा वर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बापाक आज भेटयता. संतोषाची गीता गाऊन सोम्या मी येता, वेदी भोवती तुझ्या मिरवता. काळजा मोना एकवटा वर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बापाक आज भेटयता. स्नेहालय कुटुंब एक संग अर्गां दिता, उपकार आठवून बली भेटयता. उतर आयकता जीवनाक पाकिता, आमकांच मोडून सासवची आधार मागता. संतोषाची गीता गाऊन सोम्या मी येता, वेदी भोवती तुझ्या मिरवता. काळजा मोना एकवटा अर्गां स्तुती बलिदान सर्गी बापाक आज भेटयता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आत्मे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त ते बोमगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणींक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. आज मदर तेरेसाचो जल्मा दीस संभ्रमता आनी 14 वर्सां आदीं ह्याच दिसा ब्रदर जोसेफ क्रास्तान प्रेरीत जावन ह्या संस्थेचें उगम केल्लें ताचो उडास काडणं हो संभ्रम आयचे दिसा आमी करता. येदोळसो दैव सहाय पिळ्ळे ताका फावो जाल्लो तो ग्रोट्टो बेंजार करून जालो. आतां ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार चड करून आमच्या भावा जोसेफा पासत ताच्या पतीन ओलिव्या पासत ताच्या कुटुंबा पासत आमी मागया आनी ह्या संस्थांत वावुरतेल्या सुमेस्तां पासत आमची मागणी आमी उबारया. कित्याक ह्या संस्थांत जायत्या लोकांक बरेंपण लाभलां आनी ती सेवा आनीकय मुंदर वचूं दी. जायत्या लोकांक हाचेतान बरेंपण लाभूं दी आनी क्रिस्ताची वळख लाभूं दी हें जावं दी आमचें मागणें. आमी सुमेस्तां पातकी जावन आसा. आमच्या सालत्या जिवितांत एकान आनी एका नमण्याचें उणेपण आमचेर तें आसा तें सरस्पर देव भरती करूं आनी आमकां पातकांचें बोगसाणें दिवं म्हूण खेरीत रितीन मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां सतां आयतींग करया.
हांव पातकी सरपुत्र देवा आनी तुमकां बळबडिनो मुदगण्या उसारून संता मोनाचीतून तनाव उसारून वायट हातून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्या होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो व्हड अपराध ह्या पासून बगेच जावंस आमकां बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्पराज स पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनासली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर वस्तूंनी आनी स वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेठय. आनी हे परी आमचे अशें वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सेवे पितृत्वाच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. दुबळ्यांक पांयतळा मस्तितल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतल्यानो तुमी आयका. तुमी म्हणटात आमी दानी विकच्याक आमास केदाळा सरतली आनी गोव विकऱ्याक घालच्याक सब्बत केदाळा सोमतलो. आमी माप उणें करतल्या आनी मोल सडयतल्या. फटकिऱ्यो तगड्यो वापरून फासयतल्या. रुपे दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतल्या आनी वणाची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतल्या. गोवांचे पोल पर्यंत विकून आमी दुडू करतल्या. सर्वेस्परान जाकोबाच्या वडविकेचे नांवान असो सपोत घेतला. तुमची सगळी कर्तुवां हांव केदींच विसरचो ना. देवाचे उतर हें. देवा मोज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काल तुज्या नांवाची वडवी गाथा. देवा मोच्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाथा. सोमी दयाळानी काकुळदार सोसनिकायेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो सगळी आपणे रसनतय खाणवाळायेन भरलोलो. देवा मोच्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाथा.
सर्वस्परा तुवें रचलाय ते सगळी तुजी स्तुती गायतले तुझे भक्त तुका देन वाचतले तुझी राजवडकयेची महिमा वाखणतले आणि तुझी वडवड कृत्यांती नावाडतले देवा मोचराया हांव तुझी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची गुणवी गाता देवा मोचराया हांव तुझी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची गुणवी गाता सामात्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता मनशा आपोत सगळ्या देवदूता संगत तिमोथी बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप तर पयले सुवाते सुमेस्त मनशा पासो देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनोद आनी उपकार स्तुती भेटोंक म्हूण हांव वत्ताय करून सांगता तशेंच आमी शांती बरीत आनी सरितीनी धार्मीक आनी मर्यादेचे जिवन सरीशे राया पासत आनी अधिकाऱ्या हुद्द्यार आशिल्ल्या हेर समेस्त पासत मागी जाय तशेल्लें मागणें आमकां साहज जाल्लें आनी देवा आमच्या सोडूनदाराक ते मानवता कित्याक सोमेस्तांनी मनशांनी तारण जोडी जाय आनी सताची वळख घे जाय म्हूण ताची अपेक्षा देव आपलो एकलोच देव आनी मनशां मदलो मध्यस्थ एकलोच तोच मनीस जालो जेजू क्रिस्त हाणें सोमेस्त मनशाक तारण दिवचे खातीर आपणाक बली कसो पेटोवन दिलो ह्या सताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचारक आनी धर्मदूत नेमलेल्या हांव सांगता ते सत गट न्हय म्हणजे खऱ्या भावार्थाची थंय हेर जातीच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला हर एक सुवातेचेर दादल्यांनी रागा झगडीं पयस करून आपले नितळ हांव मागण्या उबारी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा देवाचे उतारे Alleluia, 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 Alleluia. हांव दाखवाल तुमी फाटे जो कोण म्हजे थंय रावता ह्या तेच फळ दिता हांव दाखवाल तुमी फाटे जो कोण म्हजे थंय रावता ह्या तेच फळ दिता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या मनशापद सगळ्या देवदूतां संगाता आपले महिमेन येतस आपले वैभवाच्या सिंहासनाचेर बसतलो आनी समेस्त परजा ताचे समोर जमो जातल्यो
आनी गवळी बकऱ्यान जावन वेगळी करता तशें समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक बकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक असलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो. संवसाराच्या आरंभात जावन तुमकां म्हणणो तयार करून दवरला ते राज तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी हासरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते भाग्यवान ताका जाप दिवन म्हणटले, केदळा सुमया आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें, केदळा तुका तानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें, केदळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें, तेदळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतस हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या हाती ल्हान भावा भयणी मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. देवाचें उतर हे वखडी तुका ख्रिस्ता. स्नेहालया म्हणल्यार 14 वर्साच्या बाळाक हातीन घेवन आसच्या ब्रदर जोसेफ क्रास्ता, ओलिविया बाय आनी तांच्या ह्या संभ्रमांत वांटेली जावंक हांगासर संगत जमलेले याजक भावानो, धार्मीक भयणीनो, दानीनो, मोगाच्यानो, जे हात पाळणे दलयतात ते हात संसार चलयतात. जे हात पाळणे दलयतात ते हात संसार चलयतात. मोरयेमायेक निजायकी ही उतरां सहज जाली. मोरयेमायेन जेजूचें पाळणें जलयलें आनी जेजू तावन आख्खो संसार चलोवन आसा. मोरयेमाय जावन आसा आमची आवय, आपणाचेंच जिवीत हेरां परसो दिल्ली. आनी असलीच आनी एक आवय जावन आसा आमच्याच भारतांत येवन सेवा दिल्ली महान सांतीन मदर तेरेजा, आनी तिचो जल्मा दीस आयचे दिसा संभ्रमतांव. तिणेंय पाळणें दलयलें. तिणें 5 रुपये हातांत घेवन लॉरेटो कॉवेंतांत भायर येवन काळी गाट एका धाकटुल्या कुडांत रावून सुरू केल्लें तें काम आज संवसाराच्या चाराय पोंतांनी विस्तारलां. जायत्या लोकांक बरेंपण जालां आनी तिचें जिवीत आमकां एक मार्गदर्शन. आज तिका सांतीन म्हूण उलयता आनी आमी भारतीय जाल्ली सक्कडी भारी संतोशान उमाळून तिका आमी मान करता. असलेंच प्रेरण दवरिल्लो जावन आसा आमचो भाव जोसेफ क्रास्ता. ताचें जिवीत पळयत आसतना म्हाकाच एक विस्मीत भोगता. एक सादो रिक्षा ड्रायव्हर जावन आसतना जे कितें आज हांव पळयता ताचेर विस्मीताय भोगना, पूण त्या दीस आपणातच आपणाक अवघड जालां, आपणाच्या जिविताची परिस्थिती तितली बरी ना. आपूण एक सादा रिक्षा ड्रायव्हर जावन आसतना एका बायल मनशेक तकलेन तस्कत जाल्ल्यान ते मासलेतान देंवन आयिल्लें उदक पियोवचें पळोवन थंय तान प्रेरण दवन तिका जेवण दिवन थंय तान सुरवात केल्ली ती रीत आनी आपल्याची जिणीत समर्पिल्लें पळयत आसतना मदर तेरेजान 5 रुपये घेवन भायर आयिल्लें म्हाका उडासाक येता. न्हिदाय की त्या घडीत थंय देवान म्हज्या ल्हाना भावांक तूं कितें करताय, म्हज्या ल्हाना भयणीक तूं कितें करताय तें म्हाकाच तूं करताय म्हणलें प्रेरण आमच्या भावाक लाभलां. ताका आज देवाक हांव अर्गां दितां. न्हिदाय की वर्तें दायज आमच्या संवसारांत जायतें वायट आमकां पळोवंक मेळटा. इट इज बेटर टू लायट अ कॅन्डल दॅन टू कर्स द डार्कनेस. काळोख सगळ्यांनी आसा,
वायट जायते आसा आमचे थंय आसा आमचे भायरी आसा पूण वायट आसा म्हूण पळोवचें की आमी थंयसर दिवो पेटोवन उजवाड दाखोवचें तें जावन आसा क्रिस्ती वर्तेपण जेजूच्या काळारी जायतें वायट आसलें पूण जेजून वायटात कशी नदर मारूंक ना पूण आपूण बरें करीत गेलो आनी हो जावन आसा ध्येय आमच्या भावाचो आनी देखून ताणें केल्लें बरें काम पळोवंक आयचे दीस आमी हांगासर पावल्या आनी आज आमी संतोश पावता ददोसकाय भोगता दातार देण्याच्या की व्हरतो देव जावन आसा दातार देणे जावन आसा जेजू क्रिस्त बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारी पाठयलो देखून बापाक जावं महिमा आनी होगळाप कित्या जेजू क्रिस्ताक तरी संवसारी पाठोवन ताचे मुखांतर आमकां सर्वेस्तांक सल्वासांव लाभलें देखून आमी संतोश भोगता कोण जावन आसा दातार कोण दिता आपणा थंय चड आसा म्हूण कोणी दिना आपणा थंय खाक उरता आसा म्हूण मनीस दिता जायतो दुडू आसले मनीस आसात जायते शिकप आसले मनीस आसात जायती देणी आसले मनीस आसात जायतो वेळ आसले मनीस आसात पूण आपणाचो वेळ हेरा खातीर करची जाय जाल्यार आपणाची देणी हेरा खातीर दी जाय जाल्यार आपणा थंय आसलो दुडू हेरा खातीर वांटी जाय जाल्यार ग्रेस्त काय आसल्यार पावना आपणा थंय एक काळीज आसूंक जाय एक मोवाळाय आसूंक जाय एक काकुळत आसूंक जाय देखून देव मनशा थंय काकुळत आनी दया दाखयता म्हणटात एक फावटी हांव लोंडा जंक्शनार आसलो लोंडा थंय ट्रेन रावता राणी चेन्नम्मा ट्रेन येवन रावता ताका आनी एक ट्रेन गोंयांतल्यान आयिल्लें मेळोन तें शंटींग जाय जाल्यार तो वेळ काडटा हांव म्हजें येवन म्हज्या कंपार्टमेंटार बसून आसतना हांवें सांजेची कितें चपाती घेवन येवन बसुल्लो म्हज्या मुखल्या सिटीर एक आवय बापय एक पूत आनी धूव ती बसून आसलीं तांणी तांची पॅकेट उक्ती केली आनी पॅकेट उक्ती करून तातूंत आसली चपाती आनी जेवंक सुरू केलें सांजेचो वेळ तो सादारण 7-7:30 वरां जातीत हांव अशें ह्या कुशीन बसून तांच्या सिटीर पळयनासतना जनेलांतल्यान भितर आसल्या चेडवाच्याच प्रायाचें एकलें हें मागतेलें चेडूं लोव आत वड्डायता हें भितरलें चेडूं ताका म्हणटा वोस वोस म्हणटा तुका कांय ना चल हांगातान म्हणटा कन्नडान पूण कितें सांगल्यार तें चेडूं आत वड्डावनूच आसता ताका भूक लागली दिसता ताणें जेवंक ना परत्यान आत वड्डावना तितल्यार भितरल्या चेडवान तट्टकन दार वोण सोडलें आनी जेवनूच आसली हांचें जेवण काबार जाल्या उपरांत ती म्हाका ह्या कुशींतान दिसता म्हज्या जनेलांतल्यान त्या कुशीन तें चेडूं आनी राखूनच आसलें हांचें जेवण आनी काबार जालें लास्टाक एक चपाती आनी कुडके उरले ते पुरे एका पेपरान गुट लावन आतां लोव ताचो ग्लास हें शटर उक्तें करन भायर उडोवंक म्हूण आत करता आसतना ती चेडूं आसा पूण हें भितरलें चेडूं त्या चेडवाच्या हातांत ती पोटली घालिना काण्ण प्लॅटफॉर्मार उडयता आनी तें भायर आसलें चेडूं वचून ती पोटली हातांत घेता आनी वचून त्या लायटाच्या खांब्याच्या सकयल बसून उक्ती करन लोव खावचें हांव पळयतां आनी तितल्यार एक सुणें शिमटी वालोवन ताच्या लागीं येता जें कितें आतां घडटा तें विशेश आतां तें चेडूं त्या सुण्याक पळोवन आपणा ती आसली एक चपाती कुडके करन अर्दें सुण्याक दिता आनी खाता म्हाका तें पळोवन बारी विस्मीत भोगलें हांचे कडेन इतल्यो चपात्यो आसल्यो आनी सकड खावंक जाल्यार त्या चेडवाच्या हातांत एक घालचें इतलें हांच्या मोतीन नातिल्ल्या वेळार आपणाक एका या 2 दिसांत तें जेवणाक ना तें चेडूं पूण आपणाक मेळिल्ली एक चपाती ती कुडके करून सुण्याक दिवचें म्हळ्यार ताचें तें कसलें काळीज आसूंक जाय कसलें उदार मन आसूंक जाय आपणा तें चड आसा म्हूण दिल्लें न्ही कशें देवळांत आपणा आसली नाणी कशी घाल्ली जेजून पळयली गी तशें आपणा तें आसलें निमाण रक्ताचो तेंबो जेजून कसो दिलो गी तशें ह्या स्त्री ह्या चेडवान आपणा तें आसलें आपणाक दुखता वरेक गिव इट अंटील इट हर्ट्स यू आपणाक दुखता वरेक तुवें दिल्यार मात्र ताका मोल आपणाक वळोन वच्याक दिल्यार ताका मोल ना म्हणलो संदेश थंयतान आमकां लाभता तर मोगाळ भावानी भयणी हेच्या वचपांचेर एक नदर मारया हेच्या पयलें वचप आमोस प्रवादीच्या ग्रंथांतल्यान हांवें विचलां आमोस प्रवादीच्या काळार जें कितें घडलें तें आधुनीक समाजीर आमी पंतोनी पळयतना कितें घडटा ताका सर करियेत आमोस प्रवादीच्या काळार एका कुशीन ग्रेस्त गाय वळताली आनी एका कुशीन दुबळी गाय जायती आसली आमोस प्रवादी म्हणटा ह्या जाग्यार तुमी मोडी पडलेली तुमी मेस्तेल्यात रक्ताचो वळो थंय वळतलो तुमचें जें कितें आसा सकट सर्व नाश जावन येतलें
आनी तुमी कंतरां गायतात आतां सुबीत सोबाणाची ती कंतरां जावंक पावतली तुमी खंतिको मोरणाच्यो म्हणटा अशें कठीण उतरांनी ताका केणटा कित्या पासून तुमी विधवीची आनी अनाथाची दुकां गळयल्यांत तुमचें तें आसलें मोल तुमी जगता आसतना अन्याय केला तुमच्यो तकड्यो तुमी वापरलेल्यो सारक्यो नात जें कितें मोलाचें आसा तुमचें दुडू आसा दुडवाचें मोल तुमी वाडयलां आनी वरवेचें मोल तुमी देंवयलां कित्याक लोकांक तान घेता आसतना उण्या मोलाक तुमी घेतात आनी हेरांक दिता आसतना चड मोलाक तुमी विक्राप कर हें करतात आम आसायली म्हणटा तुमकां बेजार जाता खेदाळा आमा सोसून सान्ने येता गाय म्हणटा करून रावताय कित्याक तुमचो गोव तुमी विकूंक आयती जाल्यार अशें जाल्यार कठीण उतरांनी आमोस प्रवादी समाजीचें खंडन करता आनी म्हणटा ही समाज सारकी ना देवाक मानवना देवाक मानवोवची समाज म्हाका जाय आनी देखून अशें केल्यार मात्र तुमकां बरेंपण जातलें म्हणल्या उतरांनी आमोस प्रवादी तांकां केणटा आयच्या समाजीक आमी पळोवंक जाल्यार आमच्या भारताची परिस्थिती पळोवंक जाल्यार कोण म्हणटा रेल्वे स्टेशन इकून जाली एअरपोर्ट इकून जाले संघ संस्थे इकून जाले आमचे स्टॉक मार्केट इकून जाली असलें सकड विकून केलें गव्हर्मेंटान आनी आमकां कितें उरलें म्हण एकलो बरयणार बरयता हर एकलो आपणा पयशे आपणा पळयता भारतांत फकत 5% लोक व्हडल्या ग्रेस्त गायन जी येता उरलो सगळो लोक जाता तितलो दुब्बळ जावन तेथा दिसान गेल्ले बरी असल्या परिस्थितींत आसतना आमोस प्रवादीची उतरांनी जायकी जोगतीं जावन आसात आमोस प्रवादी जें कितें सांगता आयच्या समाजीक आमकांय लक्ती जातात कित्याक आमी विधवींची दुकां दळयता अनाथांक अन्याय करता समाजीक खंडन करता असल्या परिसरांत आयची समाज वाडोवन आसा हाचें खंडन म्हणून आमोस प्रवादीन सांगली उतरां आमकांय हें खंडन लागता म्हळ्यार सूख जावची ना सांव पावलो तिमोथी बरयल्ल्या पत्रांत आज आमी वाचलें अशें घडता आसतना देव आमकां कितें करूंक आपयता तो म्हणटा तुमची मागणी उबारा तुमची तेसांवां उबारा तुमची बलिदानां भेटया आनी हांचे रायां पासत वयल्या पदवेंत आशिल्ल्या पासून मागा तांची काळजां परिवर्तन जावं दी बरें पळोवन दी देवाची काकूळ तांचे तन वळोवन दी देखून तुमी मागोवंक जाय म्हणून मागणें करूंक आमकां आपोवणें दिता तर मोगाळ भावांनी भयणी जेजूचो संदेश आमकां कसलो तो म्हणटा म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या लायना भयणीक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें हांव भुकेल्लो तुमी खावंक दिलें हांव ताणेल्लो तुमी पियोंक दिलें हांव बंदीत आसतना तुमी भेटोवंक आयल्यात हांव विणगो आसतना तुमी म्हाका न्हेसयलें ह्या उतरांनी आयच्या दिसा आमकां संदेश मेळटा कोण एकलो जर्नलिस्ट मादर तेरेसा कडेन म्हणाले खंय तूं अशें पुरा कशें करताय ह्या पिडेसाची इतली आपुरबायेन सेवा कशी करताय तूं म्हजे वरी म्हणी जावची ना हांव 1 लाख रुपये दिल्यार हांव करची ना करचो ना म्हणून तो म्हणटा आसतना ती म्हणाली खंय हांव 10 लाख दिल्यार हांव म्हाजेर करूंक जायना तर तूं कित्याक करताय हांव क्रिस्ताच्या मोगा खातीर करता तर मोगाळ भावांनी भयणी दैव साहेब पिळ्ळे असो ग्रोट्टो आमी उबारलो आनी ब्रदर जोसेफाच्या जिविताक ताचें प्रेरण कितें म्हण ताणें विवरिल्लें निदाय की ताणें आयिल्ले कश्ट आमी उडासाक हाडले जाल्यार एकलो बऱ्या शिकपी कुटुंबांतल्यान आयिल्लो एक मंत्री जावन जियेल्लो एका सगळ्या आस्थळाची जबाबदारी आशिल्लो मनीस फकत क्रिस्ताच्या बावडता खातीर क्रिस्त ते आशिल्ल्या मोगा खातीर आपणाचे जिवाचें बलिदान दिवंक आयतो जाता जाल्यार ताणें केल्लें पयशां खातीर न्ही दुडवा खातीर न्ही नांवा खातीर न्ही फकत आपणाच्या क्रिस्ताच्या मोगा खातीर ताणें केल्लें जावन आसा मादर तेरेसान आपलो जो गांव सोडून हांगासर येवन इतली सेवा केल्ली जाल्यार दुसऱ्या खंयच्याय कारणा खातीर न्ही फकत क्रिस्ताच्या मोगा खातीर आनी आज ब्रदर जोसेफान हांगासर जावची महत् कार्यां अजापां घडटात म्हणून आमकां भयणीन सवितान आमकां सांगलें अजापां हांगासर जायतीं घडोवन आसात ही अजापां आमचे मदें जाता जाल्यार निजायकी ती क्रिस्ताच्या मोगान जातात तर मोगाळ भावां आनी भयणी आज आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो कित्याक काळोखाच्या वातावरणांत एक दिवो पेटोवंक एक अवकाश लाभला आनी त्या दिव्याच्या उजवाडांत संतोश पावोवंक आमकांय अवकाश लाभला तर मोगाळ भावां आनी भयणी हो दिवो पळयत आसतना आमी दिव्याचे वांटेली जावया तुमी जायती दानी हांगासर आसात पूण एकलो जल्मा दीस आचरिता हाचे तान ह्या दिव्याक इल्लें इल्लें तेल वतलें बरी जाता आमी सगळ्यांनी तेल वतलें जाल्यार हो दिवो आनीक परजळ फंगता काळोखाक दुरसो जेनाका वायट मुस्त आसा हर एक कडेन पळयल्यार वायट आमकां पळोवंक मेळटा पूण कोण पळय दिव्याक तेल वता तो दिवो आनीक परजळीत करता हांव आनी तूं आमच्या जिवितांत फूल नाला फुलाची पाकळी
आमचो थोडो वेळ आमच्या तोंडार एक हांसो आमचें तें एक बरें उलोवणें बरें चिंतप खंयच्याय नमण्याचें आमी दिलें जाल्यार तें जावंक पावता तेल आमच्या समाजीक वैराडचें तसलें जेजू बरें करीत गेलो आमी बरें करीत या आनी हो संदेश आमचो करून घेवया आनी आमच्या समाजीक आमी एक दिवो पेटोवची मनशां जावया सरस्पर देव आमच्या बाबा जोसेफाक ताच्या पत्नीक ताच्या कुटुंबाचेर बेसांव घालूं म्हणून मागता आसतना हो संस्थो दिसान दीस उन्नत मट्टा पावोवन दी आनी आमी जेजूचो संदेश घेतली म्हज्या ल्हाना भावांक कितें केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक कितें केली आमचे थंय दयाळाय काकुळतू भोगसणें माया मोग वाडोवन दी म्हणून मागया आमेन. भावार्थाच्या प्रार्थनांक दया करून सगळीं उबी रावात. मोगाळा बापा पोय सभेक समर्पण मागता हांव तुज्या निर्मोण्या प्रकार ही पोय सभा मुखारून तुजें उतर परगटूंक आनी तुजी खुशी ह्या संवसारांत करूंक पापा फ्रांसीस आनी सर गवळ्यांक सर धर्मीक आनी लायकांक तुजो आदार दी धैर सुकोन आसतना तुजो फाटलाव करूंक तुज्या बेसवांनी बरोवन मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक. मोगाळा बापा आमचो राष्ट्र तुज्या अधीन करता हांव तुवें आमकां दिल्लो हो देश तुज्या कुशे प्रमाणे चलोवन व्हरूंक आमकां बरें फुडारी दी. ह्या देशाचें हित चिंतून लोकांच्या अभिवृद्धी आनी सुख संता खातीर वावुरच्या हर एक व्यक्तींचेर उदंड मापान तुजो आशिर्वाद घालून मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक. मोगाळा बापा तुज्या कृपेचो शिवर आमच्या घडणार ब्रदर जोसेफ आनी ताच्या कुटुंबाचेर व्हर. तुवें प्रारंभ केल्लें हें मिसांव उर्बेन मुंदारूंक सांगात दिवच्या सर ट्रस्टी सिब्बंदीचेर तुजी दया दाखय. वर्त्या मोगान हे मिसांव करूंक तांकां उर्बेन भोर म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक. मोगाळ्या बापा हाताक हात दिवन कितेंच आशे नासता तुज्या राजाची मिसांव करूंक कुमोक दिवच्या उदार दानीचेर तुजी बेसांवां घाल. तांच्या जिवितांत जी ती आशेतात ते दोडत्यान तांकां फावो कर. तांची मागणी आनी ते संवां तुज्या काकुळटीन तांकां पाटय म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक. मोगाळा बापा आमचें सवें आसून आज बलिदान भेटयल्या येजाका पासत हजर असल्या सर मोगाच्या भाव भयणी पासत जल्मदीस आचरण करच्या भाव फ्रँकी आनी ताच्या कुटुंबा पासत मागता हांव तांच्या गरजांनी तांकां तूं पाव. आमचो भावार्थ घट कर अशें आमी खरें साक्षी जावन जियोंक तुजो आशिर्वाद दी म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक. बापा तुज्या उदारदायेक सर आमच्या पिडेस्तांक बरेपण जोडुल्ल्यांक आनी ह्या संस्थेक भेट दिवच्या सर्वांक समर्पित हांव. तुजी गूण करची सकत तुका महिमा दिवचे बाग आनी अस्कतकाये मदें साक्षी जावन आमकां सवेस्तांक फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक. एक घडी मौन रावून आमच्या जणकल्याच्या खासगी गरजां पासत मागया. भोव दयाळ बापा ही आमची मागणी तुज्या पांया तळां दवरता. ही मागणी मानून घे आनी आमकां जें कितें गरजेचें आनी फायद्याचें तूं आमकां दी. आमचें जिवीत चड आनी चड काळोखांत एक उजवाड जायशें तूं आमकां तुज्या बेसांवांनी भर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
बापा सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून बदलून दी मास्रतान क्रिस्ताच्या अर्पुंच्या तुका हाडून आयल्या मुंडो आनी वायट बापा सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून बदलून दी मास्रतान क्रिस्ताच्या काळजामुनान ओपून दिताव मोगान आमची ल्हान व्हड कामां सुपळ कर म्हूण मागता आमची ल्हान व्हड काडून आयल्या मुंडो आनी वायट बापा सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून बदलून दी मास्रतान क्रिस्ताच्या मोगाळ बहिणी भावानो स्नेहालाची 14 वर्सां नियाळण देवाक अर्घ जावन आमी भेटोवचे उंड्या वयनाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे तातूंत तुजें आनी आमचें मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक नेरमी क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराचे उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया ओय असे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सवकाळी आनी सवतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमे तुका वाखणटा तारून मेळ्ळेली तुजी परजा सरकार एका तळान तुका दिन वसता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे ओम सर्गी तुका जय
बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळ्ळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूची जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही परगडता तुझ्या जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर समेस्तान तुझे पसजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां आमरे देवाचे माये सांगाती तिजो पती भाग्यवन जुझे भाग्यवन धर्मदुता भाग्यवन मादर तेरेसा भाग्यवन देवासाय पिळ्ळे आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुवें महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता ह्या पुता वरवीं तुझी खुशी सरदार सता तुझी संसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज कधी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया शांती देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे मोगाळ भावानी भयणी खोजोन आसा सुमी जेजू क्रिस्त बरें करीत गेल्लो आपणाचें जिविताचें बलिदान दिवन देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपुणे लाभलेली आमा समेस्तां सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत तुमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ अशी उलासा काळीस मोचे लाले उलासा ये जेजू सेवच्या तुका ये बेगी भुकता भयण्या तुझा काळीस मोचे अशी उलासा काळीस मोचे लाले उलासा ये जेजू सेवच्या तुका
बेगी भुकता भयण्यात तुझ्या तू बरो गोडे हांव तुझी शेणी हर एक घडी राखता कान बुके वेळी बसून पाका मेळी सरव दिवून पोसताय काळक्या अंतरारी दिवो जाऊन येता संसारी पळणारी पर्व सोमोसो जाता ये बेगी हांव भोग तुजो करता काळीज मोचे आशिव नासा काळीज मोचे लालीव नासा ये जेसू सेमच्याक तुका ये बेगी भुकता भयण्यात तुझ्या काळजान मोज्या जेसू तू आयलाय वर्तो संतोष आमकांच दिलाय तुका सेवून धादोशी जाल्या उपकार तुजो भावडून काशेता काळजांत आमच्या जेसू तू आयलाय वर्तो संतोष आमकां दिलाय तुका सेवून धादोशी जाल्या उपकार तुजो भावडून काशेता अरिका 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 जेसू तुका संतोषान उल्हासान हरसून गायता तुका स्वातीक सया मोगात या राव तूं आमच्या काळजांत गोळ्या पर्या इश्टात पर्या रासवट चलयची ये अरिका 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 जेसू तुका संतोषान उल्हासान हरसून गायता तुका स्वादीक सैया मोगात या राव तूं आमच्या काळजांत
कवळ्या बऱ्या इश्टा करया रासवट चलयची प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे आमी कशें वाडताव. संवसारांत ताचो उपकार घेवन सरकार ताची भागीदारां आमी जावंक पावो. हे आमी कालतेपणी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपली दराळ आशिर्वादां वतू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. 5-7 मिनिटांनी हांव मुख दिता. पयल्यान पयलें धन्य देवाक अर्घां दिता. फाटल्या 14 वर्सांनी ताणें केल्ल्या महत् कार्यां खातीर सबार दानी मुखांतर हो संस्थो चलते आसा. आज 14 वर्सां पयलें सांजेर 5 वरार दोगां पिडेस्तांक हाडून तांचे कॅस काडून नाणवून तांच्या पांय धरून सोम्याक समर्पण दिवन आरंभ केल्लो एक ल्हानशें एका घरान स्टार्ट केलें. आज सोम्यान सबारांक बरें करचें एक ल्हानशें हातेर जावन आज विंचलां. देखून धन्य देवाक हांव अर्घां दितां. आज ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक प्रधान येजाक जावन आमी विनंती केल्ल्या वेळार फादर आर्चवड गोंजाल्वीस पद्र्याब OCD तांणी अती मोगान हाचे पयले ते स्नेहालाक भेट केल्ले. तशेंच मस्त वेळ ते आसले पूण म्हाका त्या दीस मेळोंक जावं नासलें. पूण आज तांणी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमच्या खातीर सांगत आसता आमच्या दानी खातीर आमच्या निवासी खातीर तांणी मागलां. फादर तुमकां आमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. सांगत आस आज देवा सहाय्यम पिळ्ळे संत देव सहाय्यम पिळ्ळे सो ग्रोट्टो उद्घाटन करूंक आशीर्वचन करूंक आमच्या मदें आयिल्ले जावन आसात. आमचेच मोगाचे याजाक सबारांक परिचित तांचें नांव सांगजेस म्हणून ना. फादर बेझिल वाज सबार जाणांक देवाचें उतर दिवन सोम्याच्या लागीं हाडिल्ले ते आतां आमच्याच लागींच वर्काडींत ते आयिल्ल्यात फिरगेजेंत. तांचे कडेन हांवें विनंती केल्ल्या वेळार तांणी अती मोगान हें कार्य तांणी करून दिलां. आज ग्रोट्टो बेंजार तांणी केलां, आशिर्वचन केलां. ताच्या मुखांतर सबार जाणांक आनी मुखल्या दिसांनी बरेंपण जातलें. आज ह्या कार्याक आनी ह्या मिसाच्या 6 बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या फादर तुमकां फादर बेझिल वाज तुमकां हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. सांगत आस आमचे फिरगेजेचे मंजेश्वर फिरगेजेचे विगार बाप फादर एडविन पिंटो आमकां केदाळाय खंयचेय आत्मीक गरजो आसल्यार
आमकां फिरगस जायचें पडटा प्रत्येक जावन मरना जाल्ल्या वेळार सबार पोटी मस्त संकश्टाच्या वेळार ताणी आमकां आदार दिल्लो आसा हर एक पोटी आपयल्या वेळार ताणी आमकां सांगात दिल्लो आसा आमच्या आत्मीक गरजां पावल्ले आसात फादर एडविन पिंटो तुमकां आज ह्या आमच्या फेस्ता दिसा मदर तेरेसा जल्मा दिसा ह्या पवित्र बलिदानांत भाग घेवन आमकां तुमी बेसावन दिल्ल्या खातीर तुमकां काळजांत हांव दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा. सांगत आसचे आमचेच पाद्र्या आमच्या मोगाचे पयस्तावन राजस्थान जयपूरच्या देसिस्तावन बिस्पांनी आमकां दिल्ले आमच्या आत्मीक गरजां खातीर फादर सिरील डिसोजा पयले गांवांत तांणी जल्मल्ले बेळा आमच्या की 1-2 क्लास सिनियर ते आसले उपरांत ते सुडल्या गेल्ले अचानक म्हणले बरी आमकां तें परत्यान आमच्या मिसांव वौराक देवान फावो केला. हांगासर तांणी आयिल्ले उपरांत खाली तांचे मीस भेटोवचे मात्र न्ही बागार आमच्या पिडेस्ता वट्टूक तांणी एक फ्रेंडली जावन तांणी हांगासर तांची सेवा दितात. आमकां बरें बरें गार्डन तांणी हांगासरय आनी स्नेहालाच्या मुखार दिसचे गार्डनय तांणीच केल्लें जावन आसा आनी तांचो मस्त वावर ते हांगा करतात. देखून फादर आज प्रत्येक जावन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळी मिसाची मांडावळ तुमी मांडून हाडल्या आनी सगळे वेवस्थीत तरेन तुमी केलां. देव बरें करूं फादर. थँक्यू. तशेंच बरें कॉयर आज तुमी आयकलां. म्हजो आप्त मित्र आमच्या स्नेहालया पालना समितीचो सांदो ओजवाल्ड डिसोजा भोव पयस्तावन संपी घेता न्हू तांणी हर एक आमच्या फेस्ता वेळार तांणी तांचे धर्मार्थ कॉयर दिवचे आसा आनी तांचे सगळे पंगड प्रत्येक जावन ऑल्विन फेर्नांडीस तांणी मस्त पयस्तावन वेणूर तावन आयल्यात. सांगात आस आमचेच मंजेश्वरची भयण रिणा मोंतेरो आनी तशेंच जयश्री तांकां तांणी फाटल्या 2-3 दिसां तावन प्रॅक्टिसाक येवन आज हें कार्य सोबायलां. सांगात आस आमचे स्टाफ वीणा अक्षता आनी तशेंच सिस्टर शालिनी सिस्टर अनिता रॉड्रिगस तसेच जस्टीन आनी सगळ्यांनी एक कॉयर मस्त बरें न्हू आज सोम्याच्या मानाक तांणी सोबयलां. देखून तुमकां सर्वांक म्हजे तर्फेन आनी सगळ्या स्नेहालय कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगात आस हांव देव बरें करूं म्हणटा आज तुमी सर्व आयल्यात. सबार जण लाईव्ह मुखांतर हे मिसाचें बलिदान तांणी पळयलां आनी हांचो सहबटवणी केल्या. तांकां सर्वांक गांवांत सर्वांक हांव एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका शिकयली सिस्टर हांगासर आसा सिस्टर आनंदी तुमकां सिस्टर हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्याक आयिल्ल्यांक मस्त बोडी आपयले तांच्या भलायकेन तांकां येवं जावना. आज 14व्या वर्सा म्हाका 5व्या क्लासींत ताणें मस्त तितवणी दिल्या मस्त जोर क्लासींत इस्कॉलांत तो जोर म्हण येता देखून मस्त ताणें तितविल्ले आसा फाटल्यान मस्त काणयो आसात. म्हणून आज म्हजे भाग ती आमी सगळ्या बलिदानांत आमचे सांगती आसा. सिस्टर हांव तुमकां एक फूल दिवन तुमकां एक मान करूंक आपयता. सांगत आस सबार धर्मीक भयण्यो हांगासर आसा तांकांय हांव सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. सांगत आस रॉयाब आसा आमचो देसीचो PRO संपर्क अधिकारी तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. MSc बलिदान भाग घेतल्याक. तशेंच सबार जाण आसात. लाविना नोरोना भयण आसा आमच्या पॅलेटिव्ह केअराची आनी तशेंच हांव 15 दीस बहरेन गेल्ल्या वेळार म्हाका आसरो दिवन म्हाका विजा दिवन टिकेट दिवन आपूण येल्ले म्हज्या मोगाचे हांगासर आसात तांकांय आमी म्हणचे तट्टू तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशें सक्कड आज हर एकल्याचीं नांवां हांव काडिना. हर एकली एक इन्विटेशन केल्ल्यान सबार जाण आयल्यात अभिमानी आमचे दानी. तुमी आमकां पाठिंबो दिल्ले देखून हो संस्थो आज इतलो मुखार येवंक साध्य जाला. आनी मुखल्या दिसांनी एक डिएडिक्शन सेंटराचें सोपण आसा रिलेटेड आमकां सायकॅट्रीक प्रॉब्लेमाक देखून ताचें काम बराण चलतें आसा. सबार दानी ताका कुमो करते आसात. आनी तशेंच गांवांत परगांवांत आयिल्ल्या सगळ्यांक परत्यान कोणाक जाल्यार विसरलां जाल्यार आमचे सगळे सिब्बंदी वर्गाच्यांक आनी तशेंच विनोद गंगोळी सर आज सगळे
लाईव्ह टेलिकास्ट केला दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल तांकांय सट्टांक एकच उतरान 12 जाणां हांगासर आयल्यात हर एका म्हयन्याक आमकां कुमो करचे दानी आसात तांकां सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा सांगात आतां स्टॅनी दट्टू आसा हर एका शुक्रारा तांणी हांगासर आराधन चलयतात शेजारी स्टॅनी तांकांय हांव ह्या दिसा देव बरें करूं म्हणटा आनी सट्टांक परत्यान देव बरें करूं म्हणून ही दिवस 2 उतरां आखेर करता देव बरें करूं थँक्यू मेन कार्यत विसरलो आमी हर एक वर्सा एक बेस्ट स्टाफ एवॉर्ड दिता बेस्ट स्टाफ ह्या वर्सा कार्य कांय नासलें देखून आमी मिसा वेळार हे एवॉर्ड दिया म्हणून चिंतला हांगासर 2013-20 निवासी जावन आयिल्लो एक भाऊ ताचें नांव मार्क स्टॅनली फर्नांडीस परत्या दुसऱ्याच एका नामण्यान तो आयिल्लो 2014-20 ताका वॉलंटरी सर्वीस जावन ताणें हांगा सेवा दिल्ली आसा उपरांत फाटल्या 4 वर्सां तावन स्नेहालयांत इलेक्ट्रिशियन सांगत आसा ह्या चापुलाचे सगळे वेळार तांणी हांगासर मस्त उत्तम सेवा ते दितात व्हेरी सायलंट आनी मस्त बरी सेवा तांणी स्नेहालयां दिते आसात स्नेहालयांत टॉपात न्हू एंड म्हणसर आमी इवॅल्युएशन करून एका व्यक्तीक वर्सांत सिलेक्शन करचें आसा ह्या अवस्था मार्कू सिलेक्ट जाला देखून मार्कू तुका आमी दिन वाचता आनी मुखार येवन एक ल्हानशें मोमेंटो तुमी काण घेवचे आनी मुखारी तुमची सेवा आमी आशेता देव बरें करूं मोगाचें न्हू बरें वत आसल्यार आमी खंय वचून रावता एका रुखा म्हळ्यार रावता कित्याक थंय सवट आसा वय मो पावस आयलो जाल्यार खंय वचून रावता कोणा कडेन सत्री आहा सत्रीच्या पोंदा रावता वय मो स्नेहालया एक रूख आ सवट दिता देखून आमी सुमेस्ता ह्या सवटेंत आसा आनी ताची थंडाई अपुरबाई आमी भोगता निदाय की हांगासर भयण सरितान म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें आज तेन्ना कारणान ताका येवंक जायना ताणें म्हणलें एक उतरां म्हाका उडासाक येतात ब्रदर कसो हो संस्थो चलयता म्हाका कळना पूण योजनाक हात घालतना ताच्या हातांत कांय ना पूण हांवें म्हज्याच दोळ्यांनी पळयल्लें आसात कशी अजापां घडतात आनी खंय ताण ताका कुमोक येता आनी तोपाल्यांच्या विशयान चिंते नासतना धैर्यान मेट काडटा हें म्हाका बारी विस्मीत भोगता म्हणून देवाचेरच पत्ती येवन ताणें हें काम करचें पळयत आसतना म्हाका हातूंत सेवा दिवंक व्हरतो संतोश भोगता म्हणत आसतना म्हाकाय ताच्या संस्थेंत एक प्रेरण भोगलें आमी एक जोरान ताळयो पेटोवन भाऊ जोसेफाक अभिनंदन पाठोवया आमकां सुमेस्तांक आपोवन तुमी मान केला जाय की तुमी दिवची सेवा आमकां एक व्हरतो मान म्हणूंक जागे ही सेवा आनीकी उदंड मापान वचून आनी एक नवें योजन तुमी हाती घेतलां तुमच्या योजनान सो बरें मागता देवाचे आशिर्वाद मागता आनी आमच्या सगळ्यांचो मागण्याचो आदार आनी तशेंच दानीचो आदार तुमकां लाभो आनी तुमचे योजना पोंताक पाव जायत्या लोकांक हो रूख वाडत वाडत दोड्ड आलदा मरां म्हणटात पळय तशें दोड्ड आलदा मरां जावन जायत्यांक हाचे तान सवट मेळो म्हणून म्हजें मागणें देव बरें करूं Teresa tuka altari ma Solo songsar karta tuka rawa Mai Teresa tuka altari ma Solo songsar karta tuka rawa Kodkarachi mata satirata Naman naman sa Mother Teresa Mother
सदा वावो आसा मायतून घे आमची दुर्बळ्याची मागून धाड बेसावा देवाची मातर तेरेसा महान सांगती माल तुका सदा वावो आसा मायतून घे आमची दुर्बळ्याची मागून धाड बेसावा देवाची मागून धाड बेसावा देवाची मागून धाड बेसावा देवाची मुखार पुत्रा सोबे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. कलकत्ताचा असा मादर तेरेसा आम्हा पासत विनंती कर भगवान कुर्साचे करुवेन एवर आमकां आमचो देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. एक ल्हानशी तिळसोवणी आज फ्रँकी दटसो बर्थडे जाल्ले देखून बर्थडे खायले आनी दायकर न्हू वयल्या हॉलाक शिदब्याचे आनी मिसा खायिल्ली भाऊ भयणी हांगाच रावा.